आयच्या काळात केन्नाच न सोंपपी मदली एक समस्या म्हटल्यार कोयराची समस्या, जी दिसान दीस वाडत आसा. गोंयच्या एक फामाद पर्यटन थळांमदले एक दोनापावलाची जेट्टी ह्या वेळार व्हडा संख्येन पर्यटक थंय येतात. तेन्ना अशा वेळार दोनापावलाचो परिसर नितळ दवरप लेगीत तितलेंच म्हत्वाचें आसा. पूण पर्यटन खात्यान कोयराच्या बाबतींत ह्या थळाची कुयदाद घेतिल्ली दिसना. पळयात गोमंतकाच्या लक्ष्मी रिवणकराचो हो खाशेलो रिपोर्ट. दोनापावला ही एक गोंयांतली प्रसिद्ध टुरिस्ट स्पॉट म्हणून जाणून आसा. 4 वर्सां अंडर कन्स्ट्रक्शन आनी रिनोवेशना खातीर बंद आशिल्ली ही सायट आतां पब्लिका खातीर ओपन केल्या. गोंयां आयिल्ले टुरिस्ट एंड ऑल्सो लोकल क्राउड्स हांगा सायट विजीट करपाक येतात. पूण एक काळजीपूर्वक गजाल म्हटल्यार ऑथॉरिटीजान जेटी एंट्री पॉयंट ते हायेस्ट पॉयंट ज्या कडल्यान पब्लीक एंटायर एरेबियन सीचो सुंदर व्यू पळोवंक शकतात, थंय एंटायर पोर्शनाचेर एक बी डस्टबीन दवरिल्लें दिसना. मात्र 2 कॉर्नर्स अशे आसात ज्या कडेन ह्यूज प्लास्टीक पॉलिथीन बॅग्स दवरल्या आनी ती ओवरलोडेड जावन सगळो गार्बेज भायर पडटा. एम्प्टी ड्रिंकींग प्लास्टीक बॉटल्स एंड अन्य गार्बेज जो खरो डस्टबिन्सान पडपाचो तो हांगा थंय स्कॅटर्ड पडला. हांगा लक्ष दिवपाक जाय की आमची जी वर्कर्स वा क्लिनर्स आसता तांकांय हो सगळो गार्बेज फुटपाथा वयल्यान क्लीन करतना तितलोच कश्ट पडटा. आनी एक सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणल्यार क्राउड्सान अशे बी नेग्लिजंट पब्लीक उरूंक शकतात जे प्लास्टीक वा गार्बेज थ्रो अवे बिन्सान उडोवपाचे जाग्यार आमच्या समुद्रांनी उडयतले आनी अशीच करून आमची ओशन्स सुद्दां पल्युटेड जातात. हांगा योग्य वेळार स्टेप्स घेना जाल्यार आमची दोनापावला जेटी वा प्रसिद्ध लवर्स पॉयंट अन्य टुरिस्ट स्पॉटा भशेनच पल्युटेड जातलो. हांगा ऑथॉरिटीजान आटमोस्ट स्टेप घेवन दर एका सेगमेंटाचेर डस्टबिन्स दवरूंक जाय आनी त्याच बरोबर पब्लीक वा विजिटर्सांन आटमोस्ट केअर घेवची की गार्बेज डायरेक्ट हांगा थंय न्हय तर थ्रो अवे बिन्सानूच डिस्पोज करचो. ही ल्हानशी गोश्ट आमच्या ह्या सायटीची सुंदरकाय आनी आमचे एनवायरमेंट आनी नेचर क्लीन दवरपाक खूब हेल्पफूल जातली. हांव लक्ष्मी रिवणकर, गोमंतक TV खातीर. थँक्यू.